म्हणजे 200 स्कुलांक सध्या तुम्ही हे केला रेकमेंड केला की रोबोटिक जे तांकां स्पेशल लॅब दिवपाचे. सो एक्चुअली कशें कितें आसतलें? एक म्हणल्यार कोडिंग एंड रोबोटिक्स म्हणटा ती स्कीम गोंयांत, आनी इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्कीम. आनी इवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीनूय आमचो ताचेर उल्लेख केलो. 2021 कोडिंग एंड रोबोटिक्स एड्युकेशन इन स्कूल म्हणजे केअर्स म्हणटा ती स्कीम लॉन्च जाली आनी ती डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाच्यान सुरू जाली. थंय एक प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनीट म्हणून स्टार्ट केले, हेडेड बाय डॉक्टर विजय बॉर्जीस. आनी तांणी आमचे कॉम्प्युटर टिचर बरोबर घेवन हे सगळे कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्कीम फुडें व्हेली. 444 गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड स्कुलांनी ही इम्प्लिमेंट जाली, 6वी, 7वीक आनी 8वीक. आनी केअर स्कीम म्हणटा ती 2 भागांनी इम्प्लिमेंट जाली. एक रेग्युलर करिक्युलम जो स्कुलांच्या टायमार जातालो आनी दुसरो इलेक्टीव करिक्युलम म्हणल्यार भुरगे चूज करून सांजचे वचपाचे. अशे 2 बॅचींनी सांजचो तो कोडिंग एंड रोबोटिक्स प्रोग्राम सुरू जालो. आतां रेग्युलर करिक्युलमान 65,000 परस चड भुरगे एनरोल जाले. तो रेग्युलर करिक्युलमाचो फायदो 65,000 परस चड भुरग्यांक जालो 6वी, 7वी आनी 8वेच्या. आनी इलेक्टीव करिक्युलम म्हणटा तो 22-23 सुरू जालो आनी ताजो फायदो 8,000 परस चड भुरग्यांक जालो. पूण प्रॉब्लेम कितें जालो की सगळ्या स्कुलां कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो. त्या खातीर आमी थोडी लीड स्कूल्स म्हणून सिलेक्ट केली. 110 लीड स्कूल्स सिलेक्ट केली आनी थंय तो हब आनी स्पोक मॉडेल म्हणटा तो यूज केलो. म्हणल्यार कितें, खंयच्या एका स्कुला कडेन फॅसिलिटी आसा ते हब स्कूल आनी लागींची स्कुलां आसा थंयची ते स्पोक स्कूल. सो ती त्या स्कुलाची भुरगीं त्या हब स्कुलान वतालीं सांजची दनपारच्या वेळार 2:30 ते 4:30 आनी 4:30 ते अशे 6:30 पर्यंत प्रोग्राम चलतालो 110 स्कुलांनी. आनी हाजो फायदो 8,000 भुरग्यांक जालो. आनी कोडिंग आनी रोबोटिक्स तो भुरग्यांक सदांच आमी कोडिंग पयलीं बेस शिकयली आनी भुरग्यांक एक एन्झायटी आशिल्ली. आतां रोबोटिक्स केन्ना येतली. रोबोटिक्स म्हणल्यार ते आतां आमी सुरवात करता आनी हे रोबोटिक्स सुरवात करपाक आमी 160 वयर लीड स्कूल सिलेक्ट केल्या म्हणजे तांणी आपूण जावन हें केला, विलिंगनेस दाखयल्या की आपूण आमचे लीड स्कूल म्हणून करूंक सोदता म्हणून. सो 160 परस चड स्कुलां वॉलंटियर केल्या तांणी आनी थंय कोडिंग आनी रोबोटिक्स स्पेशली आतां रोबोटिक्स सेकंड पार्ट सुरू जातलो. आनी ह्या रोबोटिक्साच्या अंतर्गत आमी प्रत्येक लीड स्कुलाक 12 रोबोटिक्स किट दितले आनी बाकीच्या स्कुलांक अप टू 3. पूण लीड स्कूल आसा ताका 12 रोबोटीक किट्स आनी बाकीच्या स्कुलांक 1, 2 किंवा मॅक्झिमम 3 रोबोटीक किट्स आमी दितले. आनी ती किट्स दिवन भुरगे आपले स्कील जे तांणी कोडिंगान आनी आतां रोबोटिक्सान तांकां कितें शिकयता ते इम्प्लिमेंट करूंक शकतले. थोडे प्रोजेक्ट तुमी जाय जाल्यार पळोवंक शकता. आमी एक्झिबिशन जे आसता पळय न्ही केर्साचे बी, तातूंत ते दाखयता प्रोजेक्ट कशे करता ते. आनी हे इलेक्टीव करिक्युलम करपाक आमी फ्रेश इंजिनियर्स म्हणल्यार दोज हू आर व्हेरी ब्रायट स्टुडंट तांकां टीच फॉर गोवा फेलोज म्हणून घेतल्या. सद्या आमचे कडेन 60 सुमार भुरगे आसा आनी आमी ते वाडोवंक सोदता. आनी हे भुरगे ते आमच्या 6वे, 7वे, 8वेच्या भुरग्यांक शिकयता हे रोबोटिक्स आनी कोडिंग कशें करपाचें ते. सो जे भुरगे खरेंच इंट्रस्ट घेवन ते करता ताका हाजो फुडल्या आयुश्यांत ताच्या सर्विसीक आनी कितें करूंक सोदता पळय न्ही ताका पुरेपूर फायदो जातलो. दीस इज ओन्ली ऑप्शनल. आनी थोडे भुरगे जे कितें करता ते ड्रोन करता, थोडे आनी कितें ऑटोमॅटीक कितें करता ते पळोवन बाकीचे डेफिनेटली आतां जॉयन जातले. सर लॅब्स जातले सगळे गव्हर्मेंट स्कूल काय प्रायवेट? दोन्ही गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड. तातूंत अनएडेड स्कुल्साय आमकां विचारता तुमी आमकां कित्याक एक्सटेंड करिना म्हणून. पूण चडश्यो स्किम्स आसता त्यो गव्हर्मेंट स्कुलाक नाजाल्यार गव्हर्मेंट एडेड स्कुलाकूच आसता. सो फायदेशीर कितले ठरतले तुमकां दिसता? कित्याक सद्या येयल्लो स्कुलांनी इंट्रस्ट खूब मोठ्या प्रमाणात दाखयला. फायदेशीर ठरतले पूण कशे हे भुरगे आतां पळय
आमचे भुरगे सिंगापुराक गेले आनी खंय नॅशनल लेवलाकूय तांकां कितलींशींच प्रायजां मेळ्ळी. इवन आमचे भुरगे सिंगापुराक वचून तांणी कितलींशींच प्रायजां हाडली. कितेंय जावंक शकता. हे नवें फील्ड आसा. म्हाकाय तातूंत व्हडलें कांय खबर ना, कित्याक हे फक्त त्या खातीर आमी ते टीच फॉर गोवा फेलोज एपॉयंट केल्या. तर हे फील्ड टोटली न्यू फील्ड आनी इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज थंय आसात. जे कोण भुरगे ती ऑपॉर्च्युनिटी घेतले ताका डेफिनेटली यश मेळटलें.